प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 8वो विसवोर वड 1 ते 3 पर्यंत 1 to 3. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. शिसा मदल्यो जेजूची सेवा करपी बायलो हाचे उपरांत प्रवाचन करीत आनी देवाच्या राजाचे शुभ वर्तमान पुरगुटीत जेजू एका एका नगरांतल्यान आनी गांवांतल्यान वेतालो. ताचे सांगाती ते 12 जाण आसले आनी जांचे वयले ताणें देंवचार काडलेले आनी जांकां पिड्या रोगांतली ताणें बऱ्यो केल्ल्यो कांय बायलो जिचे वेले 7 देंवचार भायर सरलेले. मागदलेन म्हणटा ती मारिया आनी हेरोदीच्या कारभार्या कुसाची पोतीन जुआना आनी सुजाना आनी सोबार दुसऱ्यो बायलो. त्यो खूद आपलो दुडू आडको मोडून ताची सेवा चाकरी कोत्ताल्यो. प्रितीच्या भाव भयणींनो, जेन्ना आमी आयचें शिवर्तमान आयकता, आयज आमकां कळोन येता की जेजूची सेवा करपाक ज्यो बायल्यो कोत्ताल्यो ताका जेवण दिताल्यो, ताज्या शिसांक जेवण दिताल्यो, तांचे दुडू जे आसले ते जमा करून ते जेजूच्या शिसांक आनी जेजूक आपलें जेवण करून ताका तांची तांकां गरज आसली ती गरज पावयताले. आनी भाव भयणींनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, फकत 3 वडी आमकां कळोन येता की त्या वेळार जेजूच्या वेळार त्या वेळार कितें घडटालें. तेन्ना दादल्यांचो हुकूम चलतालो, बायलांक चड म्हणजे भायर बायलांक आवाज नासलो. पूण कितें घडलें, ह्यो ज्यो बायलो येताल्यो जेजूचें शिवर्तमान आयकोपाक, ताजें उतर आयकोन, देवाचें उतर आयकोन आतां तांकां चड उर्बा आयली. तांचें मन बदलूंक लागलें. तांकां कळोन येयलें की देव तांचो कितलो मोग करता म्हणून. तो फकत दादल्यांचो मोग करिना, तो सगल्यांचो करता, बायलांचोय मोग करता. आनी भाव भयणींनो, आमकां आयज कळोन येता की ह्यो ज्यो बायलो जेजूच्यो सेवा कोत्ताल्यो, जेजूची चाकरी कोत्ताली, त्या बायलांतले कोण आहा, मारी मागदलेन, तिचे वयर 7 देंवचार आसले आनी तिका जेजून ह्या देंवचारांतली सुटका दिल्ली. ताजे उपरांत कोण आसली, कुसाची पोतीन जुआना, ती हेरोद पातशाळेच्या कारभार्यान काम कोत्ताली. ताजे उपरांत आनी एक बायल सुजाना म्हणून, आनी सोबार बायलो ज्यो आसलेल्यो ते बरोबर जावन जेजू आनी जेजूची चाकरी कोत्ताले, जेजूक जेवण दिताले. ताज्या कामान, देवाच्या कामान ती सगळीं ताका आदार दिताले. भाव भयणींनो, आयज आमी जेन्ना हें शिवर्तमान आयकता, ह्या बायलां वयर आयकता, आयज आमकां हाचो कसलो फायदो. आमी बिश्टी आयकता की अहें घडलें म्हणून, की ह्यो बायलो आपली जेजूची चाकरी कोत्ताली आनी जेजून तांचे देंवचार काडले, तांकां पेकोवणी दिली, सगळें बरें केलें आनी तांकां खूब फायदो जालो आनी ती त्या वेळार जेजूची चाकरी करूंक लागले. पूण आयज जेन्ना हें शिवर्तमान वाचता आमचो कितें आतां हो जबाब आमी कितें म्हणटले. भाव भयणींनो, आयकात, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, जेन्ना ह्या संवसारान आमी कोण मनीस जावं, दादलो जावं, कोणूय जावं, आमकां गरजो आसता जेवण करपाचें, खावपाचें, पिवपाचें, रावपाचें, आमचें घर जाय आमकां. आनी ह्यो गरजो एकल्या मनशाक आसता. पूण भाव भयणींनो, जेन्ना ह्यो सगल्यो गरजो आमकां आसात, पूण आमी केन्ना हें शिवर्तमान परगट करपाक, जो लोक शिवर्तमान परगट करता ताची आमी खंयची काळजी करिना, आमी कसलोच आदार दिना, तर आमी खंय क्रिस्तांव जातलीं. भाव भयणींनो, हांव तुमकां विचारतां, जेन्ना आमी खंयच्या हॉटेलार वेतले, आमी केन्ना आमकां जाय केन्ना आमी घरांत जेवता, पूण केन्ना आमकां भायर जाय हॉटेलान जेवण करपाक, आमी कितें भाजी पुरी खाता, ना तर कितें मांस खाता, कितें भायर वेता, केंटाकी फ्रायड चिकन, ना तर मॅकडॉनल्ड, थंयसर आमी जेन्ना वेता, थंयसर आमकां कसलें फुकट मेळटा, खिचरूच कांयच फुकट मेळना. जेन्ना आमी खाता थंयसर आमकां पयशे भरचे पडटा.
तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना देवाच्या उतराची परगडणी जाता, देवाचें उतर लोक परगट करता, तांकां खर्चो आसता. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, आमचो आत्मो आमी भरोन येता, तेन्ना आमकां कितें गरज? आतां आमकां गरज आमचो वेळ दिवपाक, जें देवान आमकां बरें दिलां आमच्या जिवितांत, तें आमी जेजूक तें सोंपोवन दिवपाक. कित्याक भाव भयणीनो, हें देवाचें उतर परगट करपाक ताका खर्चो आसता. ताका जाय लोकांची गरज. भाव भयणीनो, आमी आमी जो लोक देवाचें उतर परगट करता, पाद्री माद्री आनी जे देवाचें उतर परगट करतात, जेन्ना ते परगट करतात, तांकां फकत एका वणटीक परगट करूंक जायना, तांकां जाय उतर परगट करपाक मनशान वचपाचो खर्च जाता. हांगा वचपाक, थंयसर वचपाक, थंयसर कोणाचें जेवण जाय, कोणाक पिवण जाय, थंयसर रावपाक जाय. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सजमता की जें काम चलता देवाचें, जेजूच्या देवाचें उतर परगट करपाचें काम, ताका खर्चो आसता. आनी जेन्ना आमी ह्या बायलां भशेन आदार दिता, तेन्ना आमी खरेंच जेजूक सांगता, जेजू, तूं इतलें केलें, ह्या बायलांनी इतलें केलें, आतां हांवूय करूंक फुडें सरतां. हांव हें तुजें उतर परगट करपाक, ताचो खर्चो करपाक हांव आतां तुज्या इग्रोज मातेक, ह्या लोकांक जी परगट करतात तांकां आदार दिता. फकत पयशांनी भाव भयणीनो न्हय, खूब पाटी आमी समजता की आमी पयशेच दिल्यार आमी आदार दिता. भाव भयणीनो, आमच्यान कितले पाटी दुसरे भाशेनी आमच्यान आदार दिवंक जाता. आमचो वेळ दिवंक जाता. आमी आमच्या घरान कितें आमी वेळ काडटा, तो वेळ आमच्यान शुवर्तमान परगट करपाक आमच्यान दिवंक जाता. आमची गोंयकी दिवंक जाता. आमचे कडेन कितें आहा तें आमच्यान तें सोंपोवन दिवंक जाता. जेन्ना आमी कितें रांदूंक जाता, आमी केन्ना मिटींग वता तेन्ना रांदलेलें जेवण दिवंक जाता. चड पाटी आमी कितें समजता की आमी पयशेच दिवंक जाय. आनी जो लोक पयशे मागता, ते खरेंच देवाचें उतर परगट करिनात. कित्याक ते परगट करतात फकत पयशे घेवपाक. पूण जेन्ना आमी आयकता की कोण परगट करता, आनी ते परगणटी वरवीं आमचें जिवीत बदलता, आमचें मन बदलता, खरेंच आमकां हें आमच्या आत्म्याक जेवण मेळटा, तेन्ना आमी जेन्ना हॉटेलान वता, आमी जेवण खातकूच पयशे दिता त्या हॉटेलाक. तेच भाशेन हें देवाचें काम करपाक खर्चो जो जाता, आमी मोगान दिता, मागून न्हय. जेन्ना आमी मागून कोण मागता आनी आमी दिता, आमकां कसलोच फायदो जायना. पूण आमी जेन्ना आमकां फायदो जाता आनी हें देवाचें काम फुडें सरपाक आमी खरेंच आदार दिता, देवाक तें मानता. आनी जें आमी मोगान आमी दिता जेजूच्या राज्याक फुडें सरपाक, तें देव आमकां एका शेतकामती भाशेन जो बी घालता शेतान, ताका खरेंच व्हडलें पीक मेळटा. तेच भाशेन जेन्ना आमी देवाचें उतर आनी शुवर्तमान परगट करपाक आमीच परगट करता, हें आमी परगटणीचें काम फुडें सरपाक आमी भावुरता, तेन्ना आमकां खरेंच देवाचें पीक, एक आत्मीक पीक, एक बरें पीक आमकां फावो जाता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें शुवर्तमान आयकता, ताचेर नियाळ करता, ह्या बायलां भशेन आमी आमचोच आदार दिवया देवाचें उतर परगट करपाक. आमीच फुडें सरोया. आनी जो आदार आमकां दिवंक जाता, आमचो वेळ, आमचें जें आसा आमचे कडेन, जें देवान आमकां बेसान भरलां, तें आमी देवाच्या फुडें धरून ताजें उतर, ताजें राज फुडें सरपाक आयजच्यान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलों. तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयतां.